आयज जनता पार्टीन म्हाज्या कडेन एक जबाबदारी दिल्ली आसा। त्यांच्या विश्वासार म्हाज्या सारक्या एका सामान्य माणसाक आयज पार्टीन तिकेट दिवन तेंच्यांनी आपलो विश्वास दाखयल्लो आसा। तसोच हांव म्हाज्या सगळ्या भावा भयणांक वोटरांक एक कळकळीची विनंती करता की तेंच्यांनी सगळ्यांनी म्हाका विश्वासान आपले बहुमूल्य मत म्हाका दिवन भरघोस मतांनी निवडून हाडपाचो प्रयत्न करून निवडणुकेक विजयी करून तुम्ही सगळ्यांच्या वतीन घेवचो। आणि जे विरोधक आसा किंवा आयज असंख्य विरोधक पार्टीचे आसा ते सदांच पार्टीचे टिका करता किंवा आमदाराचे टिका करता, हेच्या खंयच बळी पडपाचो ना। पहिलेच जी कॅन्डिडेटान नाल दवरूं तुसेनी म्हणजे पयलींच हांव सगळ्यांक आव्हान करता, मनापासून कळकळीची रिक्वेस्ट करता की येता ते 20 तारखेक जिल्हा परिषद इलेक्शन आसा। आमचे सिंबॉल हे तुमकां खबर आसा कमळ म्हणून। सो तुमी सगळ्यांनी मोठ्या संख्येन व्हडा संख्येन भायर सरून त्या दिसा आमच्या पद्माकर मळपाक निवडून हाडून भरघोस मतांनी निवडून हाडपाची इतकी रिक्वेस्ट करता। लोक उलयतच रावतले, लोकांक आमची जी जनता आसा तांकां खबर आसा, तेंचे दोळे खूब उगडे आसा, तांकां सगळें दिसता। त्या गांवांत काय बरो गणपतीचो हॉल जाल्लो आसा। 6 मेणकुरे लाटंबारसेन पाणयाचो प्रॉब्लेम आसलो, सरकारान 60 कोटी मोडून 6 महिने पयलीं फावंडेशन स्टोन घातलेले आसा आणि काम चालू आसा। नुसते फावंडेशन स्टोन ना, तुम्ही जर धुमाशा वयर पळयत जाल्यार कितकीशीच पायपां आसा ती सगळी त्या कामाची। 3 टाके जाता, एक जी जाता ती धुमाशा व्हडली टाकी, दुसरी टाकी साळान, तिसरी पुनर्वसन, चौथी उस्पा आणि सगळें जे उदक गावतले फिल्टर 10 mld उदक हें गावतलें आमच्या आमठाण्या डॅमाच्यान। मदीं ऑपोजिशने आवाज केलो की आमदार मेणकुरचो जालो म्हणून साळांतली टाकी मेणकुऱ्या वयली, असो विशय ना। ऑपोजिशनांनी जे मुद्दे उलयले ते मुद्दे खिचेच 2 दिसाच्या वयर टिकाना, तर त्या मुद्द्यान एकूय अर्थ ना। खिच्याय मुद्द्याचं जर डिस्कशन करपाक जाय, आमदार ह्या मतदारसंघाचो प्रतिनिधी म्हणून हांव सदांच तयार आसा।